इत्सा असल्यार मार्ग मेळटाच। कसल्याय अडचणींतल्यान भायर सरपाची फक्त इत्सा जाय आनी जोडीक परिश्रम। खणबंदीन परिस्थिती हाताभायर गेल्या उपरांत मायणा केपेंच्या अरविंद पडियारान इत्सा आनी परिश्रमाचेर दुदाचो धंदो वर्सभरात यशस्वी उबो केलो। फाटले वर्सभर सरकाराचे मायनिंग पॅकेजी खातीर हात पसरून बशिल्ल्या मायनिंगांतल्या लोकां मुखार पडियाराचें हें उदाहरण। गौरांग मळकणकाराचो रिपोर्ट। फाटले सुमार 15 म्हयने गोंयांत मायनिंग पुराय बंद पडला। अर्थवेवस्थेचेरय ताण पडला। मायनिंगाचेर पोट भरपी कांय लोक तर फक्त सरकारी पॅकेजीचेर दीस काडटात। मात कांय जाणांनी तेच परिस्थितीत पर्याय सोदल्यात। मायणा केपेंच्या तातूंतल्याच एका अरविंद पडियाराची इच्छाशक्ती आनी परिश्रमाचेर हो रिपोर्ट। हरशीं मायनिंगाचेर ताचें पोट चलतालें। दुदाचो धंदो नांवाक आशिल्लो। मायनिंग बंद पडले उपरांत ताणें तेच जमनीर मायनीचे तेच ट्रक घेवन दुदाचो धंदो उबो केलो, तोय यशस्वीपणान। म्हगेलो एग्रीकल्चर जो इंट्रस्ट आशिल्लो तो केन्नाय कमी जावपाक दिलो ना। ताजे बरोबरच हांवें मायनिंगाक भितर ट्रक घेतले। मायनिंग चलूं न चलूं पूण एग्रीकल्चर हातूंत भितर हांव केन्नाच भायर सरचो ना। जी जमीन आसा ताजी पुरेपूर यूज करपाचो हें पयलीं सावन थारायिल्लें। म्हणून हांव ह्या डेअरी बिजनेस चालू करपाचो, मायनिंग बंद जातकीर सुद्दां करपाचो हांवें डिसिजन घेतलें। आनी सरासरी हांवें नोव्हेंबर 2012 हांवें बिजनेस चालू केलो। पयलीं हांवें 10 गाय हाडल्यो, त्यानंतर 15 गाय हाडल्यो आनी आज म्हज्या गोट्याक 20 गाय आसात। आज आमी सरासरी 200-250 लिटर दूद सोसायटी घालताले आनी हाजे मुखार ताज्या चड घालपाचें आमचें उद्दिश्ट आसा। अरविंदाचे ट्रक मिनांक चलताले, आज तो डेरीक चलयता। मायनिंगाचेर पातयो नाशिल्ल्या लोकांक ताचो हो संदेश। आज म्हाका ह्या मायनिंग बंद जालें म्हणून म्हाका तितलो त्रास जालो ना। हांव आज उबो रावलां ह्या एग्रीकल्चर आशिल्ल्यान, ही डेअरी डेव्हलपमेंट आशिल्ल्यान। म्हणून म्हज्या लोकांक इतलें म्हणणी की तांणी जांचे कडेन जमीन आहा, आतां जांचे कडेन जमीन ना कांय ना तांकां खंयचो जाल्यार अल्टरनेटीव धंदो करचोच पडटलो। पूण जांचे कडेन भाटां बेसां आसात, जांचे कडेन शेतां आसात, तांणी ह्याच हाचा डेअरी डेव्हलपमेंट किंवा एग्रीकल्चराक पयली प्रायोरिटी दिवची। मायनिंग वाठारांतले अशा कितलेशेच लोकां मदली एकल्याची ही खबर। अरविंदान आतां आपलें सगळें लक्ष डेअरीत घालां। तेच ताच्या येणावळीचें साधन। ताच्या फार्मात दिसपट्टे 200 ते 250 लिटर दूद मेळटा। इतल्यारच ना, अरविंद हो धंदो आनीकय वाडोवंक सोदता। स्टुडंटा खातीर गौरांग मळकणकार। भाजपान 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेत मगोक विसरचें आनी शिवसेनेक लागीं करचें असो उलो शिवसेनेचो आदलो मंत्री गजानन किर्तीकारान मारला। फुडल्या वेंचणुकेत भाजपा आनी शिवसेना युतीचें सरकार येवचें म्हणून शिवसैनिकांनी संघटना घटमूट करची अशें किर्तीकारान कार्यकर्त्यांक सांगलें। गोंयच्या तरणाट्यांच्या नोकरी धंद्याचे प्रस्न सोडूंक शिवसेनेन लोकाधिकार समिती घडयल्या। ते सुवाळ्यात किर्तीकार उलयतालो। सुवाळ्याक खासदार श्रीपाद नायकूय आशिल्लो। गोंयच्या तरणाट्यांचे नोकरी धंद्याचे प्रश्न सोडोवपा खातीर शिवसेनेन लोकाधिकार समिती घडयल्या। म्हापशा हनुमान नाट्यगृहांत हो उक्तावण सुवाळो जालो। शिवसेनेची संघटना वाडोवपाक हे समितीचो आदार जातलो अशें शिवसेनेचे पदाधिकारी म्हणटात। 2017चे वेंचणुकेत भाजप शिवसेनेचे सरकार येतले थंय मगोची गरज ना अशें शिवसेनेचो आदलो मंत्री गजानन किर्तीकारान भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायकाचे सामकारच म्हटले। श्रीपाद साहेब, आम्हाला तुमच्यासोबत निवडणूक लढायची 2017 साली। तुम्ही आणि आम्ही सरकार बनवायचं। मगो विगो नको आपल्याला। मगोला विसरा। शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष। आज महाराष्ट्रात आम्ही मोठे भाऊ आहोत। आज तुम्ही आमचे मोठे भाऊ आहात। आम्हाला सुद्धा आमच्या वाट्याचे तिकिटाच्या वेळेला द्या तुम्ही। तुमची जबाबदारी आहे। खासदार श्रीपाद म्हणटा येता ते वेंचणुकेत केंद्रात एनडीएचेच सरकार। या देशाची जी परिस्थिती काँग्रेसने करून ठेवलेली आहे ती परिस्थिती इथून घालवायला जे काय देणार ते काय फक्त देतच राहील आणि त्यामुळे अशा विचाराने प्रेरित होऊन शिवसेनेचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आजही योग्य पद्धतीने कार्यरत आहेत। आणि म्हणून आम्हाला जो विश्वास आहे या त्यांच्याच ताकदीच्या आधारावर, त्यांच्याच श्रमाच्या आधारावर, त्यांच्याच परिश्रमाच्या आधारावर येणारा दिल्लीमध्ये जे सरकार आहे
ते या युतीचंच सरकार परत तिकडे येणार आहे, एनडीएचंच सरकार परत तिकडे येणार आहे. शिवसेनेन आपले राजकीय पोट संघटनेचे उक्तावण भाजपाचे खासदाराक घेऊन गेला. महाराष्ट्रात पयली सावन भाजप शिवसेना युती आसा. आता गोंयांतय शिवसेनेची सोयरीक चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.